बाब उल्हास सुळेकरच्या माध्यमांतल्यान आनी आमी तेका जायते अर्बन असो, फॉरेस्ट असो, हेल्थ असो, टाउन प्लॅनिंग असो, काय इश्यूज आहा तेजेर टाउन प्लॅनिंगाचे लोकांक मदत करपाक ते बी जातले. अर्बन डेव्हलपमेंटान सेन्सस टाउन म्हणून तेका जे कितें प्रकल्प जाय ते ह्या नावेली मतदारसंघात अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. आणि आरोग्य क्षेत्रात तेका स्टेट केअर्स म्हणून आमी तेंच्या मतदारसंघात आमी फुडें व्हरतले. डॉक्टर आयरा आयज जेनेटिक पेशंटाक घरा वचून ते पळयतात. आयज आमकां तिका आनी ऑन बोर्ड घेवन आयज CSR न्हू पूण स्टेटाच्या पयशांच्या माध्यमांतल्यान नावेली मतदारसंघात तुमकां उदाहरण दितलें. ते घरा कडेन गेल्यार तुमी पळयतात. हांव सदां डॉक्टरा कडेन कित्याक पळयता हें सांगता आनी लोकां कडेन मेळून सांगता तुका, कारण ते स्वता तेंच्या घरांत तेंकां एल्डरली पेशंटाचे अनुभव कितें जाता तेंकां खबर आसतली. मनीस जेन्ना एल्डरली जालो तो मात्र डिस्कनेक्ट जावंक लागता फॅमिली कडल्यान. लोक मागीर चड लक्ष दिना, बेश्टो तेजे कडेन पळोवन वयता, हा बरो चल. म्हाज्या घरांत हांवें म्हाज्या वडिलांचें पळयल्लें आसा. आयज तेका आमी कितले हांव जायते 100 डॉक्टरांक विचारून मागीर आमी पळयता की ह्या तरेचो प्रोटोकॉल, ह्या तरेचें ट्रिटमेंट, CT स्कॅन करून, ब्रेन चॅक करून, सगळें करून हें सगळें करचें पडटा. सामान्य जनतेक परवडना तें. जेरेट्रीक ट्रिटमेंट आनी जेरेट्रीक लोकांक आनी एल्डरली लोकांक योग्य तरेचें ट्रिटमेंट आनी बरें आयुश्य जीवन जाय जाल्यार तुका 2-3 पावलां घेवन जावचें ना. तुका 10 पावलां घेवन फुडें वयचें पडटलें, ज्या माध्यमांतल्यान तेका योग्य तरेचेर आमी सांबाळूंक शकता. गोंया राज्यात नवीन कन्सेप्ट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रमोट करता ते म्हणजे असिस्टड लिव्हिंग. असिस्टड लिव्हिंगाचो कन्सेप्ट वेगळ्या तरेन फुडें ह्या स्टेटान व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ह्या तरेच्या प्रकल्पाक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून वेगळ्या तरेचे आमकां रिलॅक्सेशन दिवपाची गरज आसा. म्हणजे ह्या तरेचे गोश्टी म्हणजे फॅमिली भायर आसल्यार आई वडील हांगा आसता ते कोमोवपाक भायर वयता. हे एल्डरली लोकांक गरीब असो काय श्रीमंत असो तो फेसिलिटी सगळ्यांक उपलब्ध करून दिवपाक सरकारान पावलां घेवपाची गरज आसा. हांव चड वेळ न घेता परत एकदा आयज उल्हास सुळेकरान जे कितें उल्लेख केला, जे कितें तेच्या भाशणाच्या माध्यमांतल्यान आनी डेंटल कॉलेज तिका विचारा. हांव पयलीं मंत्री जालो तेन्ना फॅन्टम हेड म्हणून नाशिल्लें, ती आयज ती डॉक्टर आशिल्ली, ती डीन नाशिल्ली तेन्ना. हांव मंत्री आशिल्लो आनी तेन्ना फॅन्टमेड म्हाज्या वडिलांनी तेन्ना घेतलेले फॅन्टमेडाचे भुरग्यांक ट्रेन करतले. मागीर हांव मंत्री जावन परत एकदा म्हाका 10-15 वर्सां उपरांत फॅन्टम हेड घेतलेले आसा, जे भुरग्यांक डेंटिस्टाक तेजो फायदो जातलो. आयज टेक्नॉलॉजी, डिजिटायझेशन सगळे गोष्टी बदलपाक लागले. हे सगळे जेन्ना बदलता तेन्ना आमकां बी बदलूंक जाय. आनी हांव डॉक्टरांक विनंती करता तुमच्या सहकार्यान खुबशे आमकां मदत गावल्ली आसा ह्या कॅम्पान. सॅटेलायट OPDचे नवे टीम्स आमी तयार करतले ऑन रेग्युलर बेसीस. आमी एम्प्लॉयमेंटाचे आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न. हे एम्प्लॉयमेंटाचे कित्याक उलयता हांव, कारण सॅटेलायट OPDs स्पेशलिस्ट जे अटॅच्ड आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान तेंका रोटेशन बेसिसाचेर गांवांत खेडेगांवांत तेंचो वापर जावंक जाय. आनी ह्या तरेन आमकां पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय. केन्ना लोक टिका करतात आनी मंत्र्याक सांगलेलें कोण जावना, पूण तेका म्हाका मेहनत करची पडटा. म्हाका एक न्हू 10 फावटी पावलां फुडें व्हरपाक जाय जर म्हटल्यार हांवें तेका 30 दिसाचो टायम मागला. हांगा एम्ब्युलन्स, कार्डियक एम्ब्युलन्स आनी हांगा एमर्जन्सी रूम पासून कॅज्युअलिटी 24/7 करून दिना जाल्यार हांव फाल्यां त्या 30 दीस जावन एक 31st डे केन्ना म्हयन्यान नासतना तुमी म्हणटले 30 दीस जावन म्हणल्यार 31 डेज तशें ना. 30 दिसांनूच आमी हांगा येवन एमर्जन्सी रूम आमी इनॉग्रेट करतले. डॉक्टरान सजेशन बाकी सगळ्या गोष्टी आमी येवन